उदरगती वयता आसतना वेगवेगळी कामां ही गोंयांत केल्यात आनी आमी तशें म्हणटा की काही सायड इफेक्ट हे आमकां भोगचे पडपाक लागले. हांव ना म्हणना, कारण ज्या पद्दतीन गोंय राज्याचें इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्ल्या प्रमाणे आनी मायग्रन्सी गोंयांत ज्या पद्दतीन मोठ्या प्रमाणात वाडत गेल्या त्या पद्दतीन गोंयचे लोक थोडेशे सफर जाल्या म्हणपाक कांय हरकत ना. कारण आमी तशें पळयता की इंडस्ट्रियलायझेशन हें 2000 सालांत तर खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे टुरिजम इंडस्ट्रीच्या बरोबर बाकीची इंडस्ट्री गोंयांत वाडल्या आनी मायग्रंट लेबर म्हणात हे खूब मोठ्या प्रमाणात वाडल्या कारणान वेगवेगळ्यो समस्या ह्यो क्रिएट जायत आसा. म्हादईच्या बाबतींत म्हणजे सरकार फर्म आसा. अजुनूय हांव सांगता की खंयच्याच बाबतींत आमी म्हादईचें उदक हें डायवर्ट करूंक दिवचें ना. सरकार ही केस ही सामकी म्हणजे हांव लागच्यान मॉनिटर करता. गोंयच्यो जमनी आनी सैमाची राखण करप ही आमची जापसालदारकी. गोंयच्यो शेत जमनी भायल्या लोकांक विकप्याचेर बंदी घालची म्हूण जस्टीस फेर्देन रिबेलोची मागणी. One issue which I have raised in my 10th charter, and that is hill cutting. Section 17A of the Town and Country Planning Act was introduced during the time of Mr. Pratap Singh Rani. The objects and reasons clause says that indiscriminate cutting of hills causing destruction of ecology. आज गोया की चलते गए हैं. What is happening today in Goa is totally illegal. Are they for the Goan people? ये गोयकारांक जाय काय ना? If they are not required for the Goan people, why are our hills been cut? First and foremost cause which is there is, in the first instance, withdraw the circular, and thereafter that section 17(2), section 39A. जमीन कन्वर्जन कॅसिनो आणि मेगा प्रकल्पापासून गोंयांक वांटोवपा खातीर सगळ्यांनी मतभेद पयस दवरून एकठांय येवपाचें आवाहन विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमोवान केलां. आज साधारण गोंयकारांक उदक ना, रस्ते सारके नाय, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. वयता थिंगा मेगा प्रोजेक्ट. फ्रेंड्स एंड लेजिस्लेटर्स, म्हाका दिसता वी शुड बी रिस्पॉन्सिव, सेन्सिटिव, एंड द कॉल, forget our political parties and our ideologies, but this has to be done for our future generation.